उटाचो तुम्ही जर म्हाका उटा कडेन जोडिल्ले आसा तांणी म्हाका रिप्रेझेंटेशन केल्लें आसा तांच्या म्हणणें इतलेंच आसा की भूमिपुत्र हो शब्द काढून भूमी अधिकारिणी बिल तुम्ही आमच्या बाकीच्या कडेन कांय आक्षेप ना ह्यो कांय गोष्टी तांणी सांगिल्ल्यो आसा. तुम्ही सजेशन दितले सीएमाक हे व्हरोन की सीएमा कडेन ऑलरेडी तांणी मेमोरेंडम दिला हांवें आनी सजेशन दिवपाचो प्रश्न येना. ना म्हाका तशें दिसना मायग्रंटाच्या फायद्या खातीर केला. जर कोणाचें जर ताजेर ऑब्जेक्शन म्हाका दिसता खुबश्या जाणांनी ऑब्जेक्शन दिल्ले आसात. गोंयचो मुख्यमंत्री आणि म्हाका दिसता रेव्हेन्यू मिनिस्टर विल टेक नांवा सकल भूमिपुत्रा अधिकारिणी नांवा सकल हे करप म्हणजे गोंयच्या भूमिपुत्रांचो हो इन्सल्ट आसा की दिस गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू हेल्प अदर्स देन भूमिपुत्र आणि हे बेगिनात बेगीन बिल कॅन्सल करचें गव्हर्मेंटान आणि तुमकां जर कितें करपाचें आसा तुमी करा. लोक तुमकां पळयत आसा आनी ताचो आन्सर तुमकां येता ते इलेक्शनाक लोक दितले. जे वोट बँकाचेर तुमकां जाय ते करात. आमी तुमी तेंची घरां लिगलायज करपाक आमचें कांय ऑब्जेक्शन ना. पूण भूमिपुत्र म्हणून जे अमेंडमेंट केल्ले आसा ते 100% फाटीं घेवपाक जाय. आणि जोपर्यंत विड्रॉ करना तोपर्यंत आमी वगीर रावचे ना. गव्हर्मेंटाचे अगेन्स्ट ओपोज जातलो. तूं येतलो आनी घर खंय बांदलेलें आसता. आयज कितलीच कोर्टाची ऑर्डरी आसा फॉर डेमोलिशन ऑफ इन CRZ मागीर आमचे एग्रीकल्चर टेनंटान मागीर आमचे कितें म्हणटा ते नो डेव्हलपमेंट झोनान फॉरेस्टान हितून कितले कोर्टान ऑर्डरी आसा आनी एज पर दीस बील एंटायर दीस ऑर्डर्स आर गोइंग टू बी कॉस्ट. ट्रेडिशनली भूमी आमची आसा म्हणजे जेन्ना तुमी 30 वर्साच्या मनशाक कंपॅरिजन करतले आमच्या जाणट्या वांगडा तेन्ना खंय तरी आमचेर इनजस्टीस जाता. पयलीं म्हणजे सरकारान बरी गोश्ट केल्ली आहा की त्या दृश्टीन पाऊल घातलेलें आसा की जाग्याची घरांची मालकी दिवची हें स्वागत करण्यासारकें आसा. सरकारान जे टायटल दिला गोवा भूमिपुत्र अधिकारी बिल म्हणून ते टायटल जर सरकार चेंज करीत आनी हेजें जर डेफिनेशन चेंज करीत जाल्यार हो कायदो म्हणटा तो बरो आसा. आमच्या मतान ते सरकारान कितें करता ड्वेलर्स लँड रायट एक्ट अशें सुद्दां टायटल दिवं येता.